आम्ही आसता नादोड्या हांगासर प्रेमानंद गांव हेचे हे उत्पन्न त्यांनी केला हे त्याच्या शेतान येयल्या हांगासर त्यांनी दोडगी लायल्यात मागीर काटोकणग्यो लायल्यात वाल लायल्या भेंडे लायल्यात। हो नादोडेचो प्रेमानंद गांवस गेली 20 वर्सां जाली हो हांगा भाज्यो रोयता। घोसाळी तवशी हळद मिरसांगो भेंडे आनी हेर भाज्यो। प्रेमानंद खंय पयलीं सिजनान टुरिस्ट टॅक्सी चलयतालो आनी ऑफ सिजनान भाज्यो लायतालो, मात भाज्यांचे उत्पन्न पळोवन ताणें टॅक्सी ड्रायव्हरकी सोडली आनी आतां तो फक्त भाज्यो रोयता। हांगासर हांव दोडगी लायता, भेंडे लायता, कणगे लायता। लोक आपूण डायरेक्ट हांगासर व्हरपाक येता आनी हांव उरलेली भाजी हॉर्टिकल्चराक घालता। आतां तूं हॉर्टिकल्चराक आनी कृषी बाजाराक बी घालता म्हणजे कितके घालता तूं? सद्या 500-600 किलो घातला। तर ते दोडके घातल्या पळय आतां तुका ते बीन जाय पळय ते तूं खंयच्यान हाडटा? कोल्हापूरसून हाडटा, हांव वयता आनी घेवन येता। बी बी कसले सगळे आतां घालता म्हाका जाय तितले हाडटा, दोडग्यांचे भेंड्याचे आनी कोण काय करिना, हांव एकटोच करता। म्हाका आतां 20 वर्सां जालीं हांव करता। हांव एक्चुली ट्युरिस्ट ड्रायव्हर, सो म्हणजे ट्युरिस्टींग आनी पावसाळ्यांत हांव हें काम करता। बरें म्हाका रुची कळ्ळी, देखून फायदे चड हांवें ट्युरिस्टांक हांवें सोडली। आमी आतां फक्त सगळं शेतानूच हितूनच उत्पन्नात 3 म्हयने काम करता, वरसभर खाता। गो भाज्यो रोयता आनी घरकान्न शेता भायर भाज्यो विकता। रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा म्हूण ती सांगता। भेंडे एक 100 15-20 घालता। दोडगी 100 3 घालता। हे आतां तुमी हांगाच उत्पन्न करता स्वताची गिरायक कशें कितें? म्हणजे लोकल न्हय, रोडान वयता तो लोक। जे लोक जे शेतकार आसा तेंच्यांनी जी आपली शेतां आहा ती पडींग ना दवरता अशें उत्पन्न करून जाल्यार स्वताच्या पांयार उबो रावंक शकता। सरकारूय स्वताच्या पांयार उबो रावन स्वता उत्पन्न करपाकूय बीन प्रोत्साहन दिता, सरकार मदतूय करता। ते हितून अशी जर मदत केली आनी स्वताच्या पांयार उबे रावन अशें जे उत्पन्न जर करीत जाल्यार खूब फायदो आहा। प्रुडंटा खातीर नादोडच्यान श्याम फडते।